गोमंतकाच्या कॉफी क्लब या कार्यावळीत पुरुष या नामांकित मराठी नाटकातल्या कलाकारांनी हाजेरी लायली। मराठी नाट्यसृष्टीतले दिग्गज कलाकार शरद पोंक्षे, अविनाश नारकर आणि अभिनेत्री स्पृहा जोशी हिने गोमंतकाच्या रसिकांवांगडा खासा संवाद साधलो। पुरुष या नामनेच्या मराठी नाटकाचे प्रयोग गोंयांत आशिल्ल्यान गोमंतकीयांक ह्या महाराष्ट्रातल्या सिने कलाकारांकडेन संवाद साधपाची संद मेळ्ळी। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायकान कॉफी क्लबाच्या कार्यावळीत कलाकारांक पुष्पगुच्छ दिवन येवकार दिलो। कॉफी क्लबाच्या कार्यावळीची मुलाखत डॉक्टर अजय वैद्य हाणें घेतली। पुरुष या नाटकातल्या कलाकारांनी आपापले अनुभव गोमंतकीय रसिकांवांगडा शेअर केले। गोमंतकान आयोजित केल्ल्या कॉफी क्लबाच्या ह्या तिसऱ्या कार्यावळीक प्रेक्षकांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो।